एका काळसांगी कांबोनान सोम्यामी आयल्या एकूटाम सांबोड संतोषान तुका दिन वाजता तुवें केल्ल्या उपकारांक करका पाटयता देव तूं आमचो रचणार व्हरतो तुका आमी मानता जय जय देवा बापा जय जय देवा पुता जय जय पवित्रत्म्या जय जय त्रिएक देवा जय जय देवा बापा जय जय देवा पुता जय जय पवित्रत्म्या जय जय त्रिएक देवा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. जेजू बाळकाच्या उतरांचेर अखंड फातयेनी बरोस दवरून परत सकाळी मुळे हांगासर आमी सांगता जमल्या ताका आमी अर्गां दिवया. आमचेर उतलेसर उपकारां खातीर सांगतास जायती ते सवा इरादे घेवन आमी हांगासर आयल्या. सर आमचे ते सवा इरादे ताच्या पांया तळी आमी दवरया. आनी तोच जेजू आज आमकां जण एकल्याक सांगता हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो. तुमचे थंय जिवीत आसूंक जाय तर तुमी म्हाका सेवंक जाय. तर मग भाव भयणीनो ह्या जिविताच्या उंड्याक आयकूंक जिविताच्या उंड्याक आमच्या काळजान सेवंक आनी ताचे बरी जावंक जाय असली मगत त्याच जेजूतावन आमी मागून घेवया. हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसतपाके वो सदां सांगवा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सुमिया काकुळट कर सुमिया काकुळट कर Krista kakulut ke Krista kakulut ke Sumia kakulut ke Sumia kakulut ke. प्रार्थया. जे कोणी हे मिसाचे इरादे दिल्यात त्या इरादे खातीर विशेष आमी मागतले. हांव सांगता आमचे जणेकाचे इरादे खासगी कुटुंबाचे जेजूच्या पांया तळी आमी दवरया. ह्या मिसा वेळार त्या इरादे खातीर आमी मागया. त्या बराबर जे कोण जल्मा दीस लग्नाचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात तांचे खातीर आमी मागची. सर्वेस्परा आमच्या काकुळदारा बापा खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडोवन तुवें आमकां ह्या पास्का काळार तुज्या तळणांतल्या माया मोगाचे दुबावर ते पुरावे दिल्याय. हे सत आमी वळखून घेवन त्यांतीर विश्वासपणी सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या
माया मोगाची गोडसाण भरपूर साकोंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. तवळ सोमयाच्या एक दुतान फिलिपा लागीं उलोवन म्हळें, उठ आनी जेरुसलेमान तावन गाजाक विचार रस्त्यान म्हणजे आरण्याचे वाटेन तेंकां पयण करून वच. फिलीप उठोवन पयण धरून वेता आसतना वाटेर ताका एक एथिओपियागार भेटलो. तो एक इस्डो, एथिओपियाचे कांदा केराणीचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या आख्ख्या बंडाराचो काजनदार. जेरुसलेमाक यात्रेक जावन गेल्लो तसलो. आपले गाडयेर बसून इसाइया प्रवाद्याचें पुस्तक वासीत आपल्या गांवाक पाटी वेतालो. पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगलें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. फिलीप धांवून फुडें सरलो आनी सरशीं पावतस एथिओपियागार वाचून आसलेलो तें इसाइया प्रवाद्याचे पुस्तकांतलें वाचप ताच्या कानांत पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता म्हणून फिलिपान ताका सवाल केलें. कोणे एकल्यान विवर दिवन सांगल्या करीत म्हाका कशें समजूंचें साप दिली त्या अधिकाऱ्यान. तितल्यार ताणें फिलिपाक गाडयेर सोडून आपणाशी बोस म्हूण आपयलो. तो वाचतालो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां ही. मारूंक वरच्या बोकऱ्या बरी ताका वेलो. लोंव कातरतेलेच्या मुकल्यान मावून रावलेले शेळये बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताका हल्क केलो आनी ताका न्हीद करून दितलो कोणूच ना जालो. ताची जिणी ह्या संवसारांत मोटवी केली. देखून ताचे संतती विशयें कोण कितें उलोवंक सकत. इस्डो फिलिपा लागीं म्हणा लागलो, सांग म्हाका प्रवादी हें कोणा विशयें म्हणटा, आपणाच विशयें वा दुसऱ्या कोणा विशयें. तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरां तावन आराम करून जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट मुंदरून वेताना थोडे उदक आसलेले सुवातेक पावले. पळय, हांगा उदक आसा म्हळें इजड्यान. म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवंक कितें अडकळ. ताणें गाडी रावयली. फिलीप आनी इजडो दोगी उदकांत देंवले. फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण उदकांतले ते वयर सरतस सोम्याच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी इजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान बरोवन आपली वाट धरून चल्लो. पूण फिलीप आजोतान पावलो आनी थंय तावन सेजारियाक वचून पावासर वाटेर आसलेल्या सर्व शहरांनी सुवार्ता परगट करीत गेलो. देवाचें उतार हे. देवाचें उदुतकार. भूमीच्या निवास्यानो देवाकानंदाची भोबुटया. भूमीच्या निवास्यानो देवाकानंदाची भोबुटया. तुम्ही राष्ट्रानो देवाचे नाव वर्सिया. ताची स्तुती गाजया. तो ताळो सगळ्यान आयकोन दी. ताने आमकां जिवंत दवरल्या. आमचे पाय आडलून पोडानाशे राखल्या. भूमीच्या
निवास्यानो देवाक आनंदाची बुटया. देवाच्या भक्तानो तुम्ही सोमेस्तिया. देवान मुझे पासून किते केला ते वर्णिता ऐका. मुझे कुमके के म्हणून हावे भोप काली. पूण ताची अर्का स्तुती मुझे जीबेर सुकली ना. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बुटया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बुटया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांव सर्गीतावन देऊन आयलो जीव उंडो म्हणटा सोमी. जो कोण उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सांजवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून लोकां लागीं म्हळें, म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी ओडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. ती समेस्त देवा लागचे खुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यानच बरोवन घाला. बापाक कान दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हरी एकलो म्हजे सरशी येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणें देखला म्हणून न्हय. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत मानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मोर्न पावले. पूण सर्गांत हांव देंवोवन आयलोलो उंडो तसलो न्हय. कोणी तो उंडो कांयच जाल्यार मरचो ना. हांवच तो सर्गींत हांव देंवोवन आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. देवाचे अवतार हे. वखली तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, तुमचे पैकी थोड्यांनी कॅनिबल्स वा कॅनिबलिझम म्हणलो शब्द आयकला आसतलो. कॅनिबल्स म्हळ्यार मनशाचेंच मांस खावचे, मनशाचेंच रगत पिवचे मनीस म्हणून अर्थ. आफ्रिकाच्या अमेझॉन न्हंयच्या अल्तोडी पलतोडी जिवचो तो आदिवासी लोक हाका एक निदर्शन जावन आसात. ह्या आदिवासी लोकां मदें जायत्यो रिती रिवाज जी आसा, संप्रदाय आसात. आनी तांचे पैकी एक रीत वा रिवाज म्हळ्यार तांचे पैकी जर तर कोणी मरत तर आमचे भशेन मेल्ल्या मनशाक ते उलपायनात वा पुरिनात. बगार सगळे जनांगस सांगाता येवन मेल्ल्या मनशाचे मांस खातात, रगत पियेतात आनी संभ्रम करतात. कित्या खातीर ते तशें करतात आमकां ते विशेश दिसता. पूण ताच्या फाटल्यान तांची पातयेणी ती समजोवचें चड गरजेचें. तांची पातयेणी
अशें करच्यान की मेल्ल्या मनशाचे वा तांच्या मुखेल्याचे कोणाचे जावन ती ताचे मास केल्ले निमती रगत पियेले निमती त्या मनशाते ते मेल्ल्या मनशाते असले गूण शेगूण आमी आपणायता. दाखल्याक सांगचे तर तो मेल्लो मनीस तर एक दैरात एक बळवंत वा गुणेस्त शेगूण मनीस तर आमी गुणेस्त शेगूण मनीस जाता वा आमी दैराती जाता. कित्याक ताचें मास आमी केलां, ताचें रगत आमी पियेलें हांव. आनी दुसरो विशय म्हळ्यार तो मेल्लो मनीस तो मेला तरी ताचें मास आमी केलां, ताचें रगत आमी पियेलें हांव आनी आमी जियेवन आसा. त्या देखून तो मेल्लो मनीस मेला तरी तो अमर जावन आसा, आमचे मुखांतर जियेवन आसा. ह्यो दोन संगती जे ते फाती येतात ताका अर्थ दितात. पयल्यान पयलें मेल्लो मनीस ताचे गूण शेगूण आमी आपणायता ताचें मास रगत केल्ले निमते. दुसरें तो मेला तरी आमचे मुखांतर कित्याक आमी जियेता ताचें मास रगत आमचे थंय आमचे कुडींत आसा त्या देखून आमचे मुखांत तो अमर जाता. मुगाळ भाव भयणीनो, एक दीस एकलो हिंदू फ्रेंड म्हाका म्हणालो तुमी क्रिस्तांव एका रितीचे कॅनिबल्स म्हणालो. कित्याक तुमी सांगता तुमी इगर्जे घेतात जेजूचे मास खावंक रगत पियोवंक. वय हांगासर आमी आयल्या सकाळी मुडे उठोवन मास खावंक आनी रगत पियोवंक एकामेकाचें न्ही, जेजूचे मास खावंक ताचें रगत पियोवंक आत्मीक गठाय जोडूंक आत्मीक जीव जोडूंक. खंडी जावन जायतीं कामां तुमकां आसली आसतलीं ती पुरा कुशीक दवरून हांगासर तुमी आयल्यात. कित्याक ह्या आत्मीक काणांत तुमी फात येवन आसात. तुमच्या घरा जायते काण आसा वय की न्ही. आतां गेल्ले दिसा तुमी ब्रेकफास्ट करतात आनी कितें बऱ्यांतलें बरीं काणां जेवणाक तुमी खातात, पूण कुडीचें तें खाण तें कितलें आमी खाता तितलें आमकां चड भूक लागता. पूण त्या बराबर आमी फकत कुडीचे मनीस न्ही, आमी आत्मीक मनीस जावन आसा. त्या देखून आमकां जेजून आत्मीक काण दिलां आनी तें काण शिंवंक ताचें उतर आयकूंक आनी अशें अमर जावंक नवें जिवीत आपणावंक तुमी हांगासर आयल्यात. जेन्ना जेजून पयले फावटी ही उतरां आपल्या लोकांक सांगलीं, आपल्या भोंवतणी आसलो जायतो लोक थंय आसलो. कित्याक जेजून उंड्या आनी मसलेचें अजाप थंयसर केल्लें आनी 5 उंडे 2 मसले आनी हजारांनी लोकांक वाडल्लें पळोवन ताच्या फाटल्यान लोक येवंक सुरू जालो. हाच्या फाटल्यान गेल्यार आमकां आनी कितें सुवणें ना, रांदचें गरज ना, काम करचें गरज ना. हो आमकां भूक लागल्या वेळार अजापा करता आनी आमकां खावंक दिता, आमचें पोट भरता. ताजे करून जायतो लोक ताच्या फाटल्यान आसलो खाणा खातीर. आनी तो व्हड जेजू सांगता नास जावच्या काणा खातीर तुमी वावर करले नाकात, बगार सस्नाक बाळचे तसल्या काणा खातीर तुमी वावर करूंक जाय. आनी मुखारसून तो म्हणटा आयच्या ह्या वांजेला विशयान थंयसर युक्करिस्ता विशयान तांकां समजोणी दिता. हांव जाणा तुमी कित्या खातीर म्हज्या फाटल्यान येतात. हांवें तुमकां अजाप करून तुमचें पोट भरलें देखून ना, तें पावना तुमकां. त्या देखून तुमी खावंक जाय म्हजें मास, तुमी पियोंक जाय म्हजें रगत. हांव जावन सर्गीन तावन देंवोवन आयलोलो जिवो उंडो. तुमी म्हजें मास केल्ल्या करीत रगत पियल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. पयले फावटी असली शिकवण त्या लोकांक थंयसर मेळटा आनी तांकां ते फात येवंक कस जातात. त्या देखून जायतो लोक ही शिकवण आयकून थंय तावन फाटी वेतात. जेजूचे शिशी गुणगुणटात, तांकांय तें समजना. पूण लोक फाटी गेलो म्हणून जेजू आपणाची शिकवण बदलिना. तिच शिकवण परतून दमून तो सांगता अनलेस यू ईट माय फ्लॅश अँड ड्रिंक माय ब्लड यू विल नॉट हॅव लायफ इन यू. तुमचें तें जिवीत आसूंक जाय तर म्हजें मास तुमी खावंक जाय, रगत तुमी पियोंक जाय. मग भाव भयणीनो, तेच जेजू आमकां आजुनी सांगून आसा. 2025 वर्सां जालीं तरी आजुनी जेजू आमकां तीच उतरां तोच संदेश तो दिता. तुमचे थंय जीव आसूंक जाय तर तुमी खावंक जाय म्हजें मास, पियोंक जाय म्हजें रगत. कोलकाताची सांतीण मदर थेरेसा ती म्हणटाली आनी आपल्या जिवितांत तिणें रुथा करून दाखयलें. दिसपडटें जेजूक तुमी घेयात, जेजू बरी जायात आनी त्या जेजूक हेरांक दियात. एवरी डे रिसीव जीजस, be like Jesus and give that Jesus to others.
आनी तिचें जिवीत आमी पळयता तर त्या जेजूक ती सदांच राखून रावताली. दीस तो आपणाचे जेजू संगीत सुरू करताली. मिसाच्या बलिदाना उपरांत त्या उपरांत आराधना मुखांत सक्रामेंता मुखार ते सक्रामेंताच्या मुखार वरां काटल्यांनी ती वेळ करशिताली आनी त्या उपरांत भायर वताली. म्हणजे दिसपट तें जेजूक ती स्विकार करताली. आनी जें खंय तिका मीस पेटोवंक वा जेजूक पेटोवंक अवकाश ना त्या गांवांनी तिणें आपणाच्या खोव्यां सयत उक्तें करूं ना. त्या देखून दिसपट तें जेजूक घेवंक ती अत्रेकताली आनी जेजूक ती उंड्या रुपार वायना रुपार घेताली आनी सक्रामेंता मुखार दिंबी घालून जायतो मागणें ती करताली. आनी अशें जेजू घेतलेली ती जेजू बरी जावंक पावली आपल्या उतरांनी आनी करण्यांनी. जर तर तिणें तसली साखरी केल्या तर पिडेस्तांची गरजेवंतांची ती जेजूच्या बोळान कित्याक आपणा तें जेजूक तिणें घेतिल्लें आनी जेजू बरी ती जाल्ली आनी त्या देखून ती जेजूक हेरांक दिवंक शकली. आनी आजुनी तिचो आमी उडास काडटा. कितलोसो लोक तिची सेवा घेतिल्लो तिच्या लागीं जियेल्लो आजुनी तिचो उडास काडटा आनी तिका जिवन संतीन म्हणून आपोवनूच आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हांगासर आयल्या त्याच जेजूक घेवंक. जेजू फकत दिसपडते येवकरिस्तांत आमी घेवल्यार सेवल्यार पावना, हांगासर ताची उतरां आयकल्यार पावना. आमी मदर तेरेसा भशेन जेजू बरी जावंक जाय आमच्या दिसपडत्या जिवितांत. जेजू बरी आमी आमच्या उतरांनी बऱ्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवंक आमी यशस्वी जावंक जाय. जेजू बरी आमी एकामेकाक बोगसूंक शिकोवंक जाय, बोगसण्याची हातेरां जावंक जाय. जेजू बरी आमी एकामेकाक थंयसर निस्वार्थी सेवा करची हातेरां जावंक जाय. जर तर हे आमच्या जिवितांत रुपांतर जायना तर मिसाक येवन दिसपडटे कुंभार सेवनी कांय उपकारचे ना. त्या देखून जेजूक आमी घेतलेली जेजू बरी रुपांतर जावंक, नवी मनशां जावंक, मोगाची बोगसण्याची हातेरां जावंक हर प्रयत्न करया आनी तो वळ मात्र आमी जेजूक आमी हेरांक दिवंक शकतले. तर मोगाळ भाव भयणीनो, उंड्या वायना मुखांत येवं स्वतोचो जेजू आज आमकां रुपांतर करूं, ताचे भशेन आमकां करूं. कित्याक जें कितें आमी घेता वा खाता तें आमी जाता. वी बिकम वॉट वी ईट. सांत आगोस्तीन म्हणटा, जर तर खरेपणी तुमी क्रिस्ताक स्विकार करतात तर दिसपडतें ताचे बरीच तुमी जातेल्यात. इफ यू रिसीव जीजस इन ए वर्दी मॅनर यू वील बिकम वॉट यू ईट, वॉट यू रिसीव. त्या देखून हांगासर आमी सांगता जमल्या त्या जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक, त्या जेजूक आमकां काळजांत घेतलेले आमी त्या जेजूक दिसपडते हेरांक दिवंक उतरां करण्यानी प्रयत्न करया आनी खंडीत जावन तोच जेजू आमकां तें नवें बळ आनी जाय आसली कृपा फावो करतलो. आयल्या तुझी समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका या पोवी बलिदाना. गे बापा गे गुंडो गे वाळ गे आमचो वाव कानिकसा भेटोवन दिता क्रिस्ता मसारतान बदल म्हूण परता. गे बापा गे उडो गे वाळ गे आमचो वाव कानिकसा भेटोवन दिता क्रिस्ता मसारतान बदल म्हूण परता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे अर्गां बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पयसुबीच्या दावा सर्वेस भोर मानून घे.
सर्वेस्परा ह्या बलिदानात आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एका सगळ्यांनी देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कुरपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर उकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदेक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्य भजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पास्काचो लांब युग सोंपलो. विबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हें रगत फातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशे पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरता सगट परगटुया. सुमिया जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनः जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात आम्ही यत्रिकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले त्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. कुटुंबांत अंतरलेले उडास काडून एक घडीभर मावून पडी तांच्या खातीर आमी मागया. तांकां आनी तुजे इश्टगातीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अवकां आमोरये देवाचे माये संगाती बागेवन दमदत आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमची सरपातीनी बरोवसो सर्गेंच्या बापा थंय दवरून जेजून शिकयल्ल्या उतरांनी सांगता बावार्थान मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या आमकां तशें आमची पदकां वगोस आनी आमकां ताणीं पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक चोरती पुदलांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळ्यांक एकामेकांतय संतोषान क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शिकी दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जरती आनी क्यास थाडिना जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे भाग म्हाका फावना पूण जे उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थया. कनवळ्या बापा, सर्गींच्या देण्याने तुवें आमकां भरल्याय. आमकां आदल्या पातके सालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक बळ दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पव तुमचे सवे आसो आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे दया करून बसा. थोड्यो कळोवण्यो. भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बरो दीस हांव मागता. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. येवचो आयतार देव आपणेचो आयतार, बऱ्या गवळेचो आयतार. देव आपणे खातीर त्या दिसा आमी विशेश रितीन मागचें आनी आमच्या भुरग्यांक त्या दिशेन पावलां काडूंक आमी आदार दिवचो. एप्रील मे आयले म्हणटना सक्कडे लुपळयतात फिरगजेन. आमकां कोण पाद्र्या येता घेवन बरो गी तरणाटो गी खंयच्यान येतात. चोर बाजारांत मेळनात, हंपान काट्यादी मेळनात. तुमच्या कुटुंबांत तांणी येवंक जाय. त्या देखून ह्या दिशेन आमच्या भुरग्यांक आमी प्रोत्साहन दिवया आनी देवपणाच्या आयतारा विशेश रितीन ह्या देवपणा खातीर आमी मागचीं. सेंट एग्नेस कॉन्व्हेंट कॅम्पासांत ये डी एडिक्शन कॅम्प मेच्या 10 तारखेतावन सुरू जातलें. हें कॅम्प दर मार्च फ्री. त्या देखून जे कोणाक ह्या दिशेन गरज आसा तांणी हातूंत भाग घेवचें. सडीत विवर थंय नोटीस बोर्डार आसा. मेयाची 13 तारीख येवचो मंगळार फातिमा साहेबिनीचें फेस्त. येवच्या बुधवारा सा मतियस धर्मदत्तांचें फेस्त. जून म्हयन्यांत आसा केल्ल्या युरोप ट्रिपाक फकत 2 सिटी आनीक बाकी आसात. जे कोणाक हातूंत मौन आसा भाग घेवंक तांणी आमकां मेळचें. वा सडीत विवर आमी तुमकां दितले. नव्याक आमी दिमी मोडची. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजो मनशाचो इस जावन जियेलो, 6 तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकण दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्या शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची सोर ते सवां बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. वर्ते भावार्थान आमी हांगासर आयल्या. त्या देखून जायती ते सवां घेवनय आयल्या. थोडी हांगासर येदोळस घाल्लीं आसात. त्या ते सवां खातीर आमी मागया. सांगातास आमच्या जळनेकल्याच्या कुटुंबाच्या खासगी हृदया खातीर मागचें. रोजेचे दीस जायतीं जाणां पयण करून आसात. तांचे पयण सुगम जावचे खातीर जायतीं कार्यक्रमां चलोवन आसात. मांडवळ घालून आसा आमी खासदाराची, कुंभगाराची. देवान आमकां राखून सांबाळून व्हरच्याक प्रत्येक जाण अवघडांतलें विघ्नांतलें ह्या दिसांनी विशेश रितीन. आनी अशी आमची कार्यक्रमां प्रोग्रामां बऱ्या तरेन जावच्याक देवाचो आशिर्वाद मागया. भुरग्यांक परीक्षा तरणाट्या खातीर जावन चलोवन आसात. सर भुरग्यां खातीर आमी मागचीं. सांगतात जे कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां, जायत्यांक आमी मागणी बसयल्यात, तांचे खातीर विशेश रितीन आमी मागया. ये भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिंगूक उरलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवान भर. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं.
नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगाता स्त्री अमित तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे बाळोक जेजू लागीं मागणे ये अजे पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर हे काकुळतेची दीस घाल म्हण तुजे मुखार पडोवन आमी मागतांव तुजे तितले बिरमोतीन बोरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमच्या वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्मे सांगता तुका अणूच्या सदां सर्वता आमेन. जेजून बळका जेजून केल्ल्या सर उपकारांक एक घडीभर मौनपणी आमी अर्घां दिवया. बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडतांव तुवें आमकां दये केल्या आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव तुज्या अजा पंचाई म्हाजी मारिपात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुका बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशिर्वाद तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवय जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. घडी राखली म्हाका बाळकाची जू म्हजी दुखासर पुसली तुवें बाळकाची जू घडी राखली म्हाका बाळकाची जू म्हजी दुखासर पुसली तुवें बाळकाची जू वंदन जेजू बाळकाची जू अर्गानी वगलाप तुका सदांच जेजू वंदन जेजू बाळका जेजू अर्गानी वगलाप तुका सदांच जेजू हर एका दिसा तुवेंच म्हाका सलयलो हर घडी म्हाका तुवें बरेंच दिलेलें हर एका दिसा तुवेंच म्हाका सलयलो हर घडी म्हाका तुवेंच बरेंच दिलेलें म्हजो मजदार तूं बाळूक जेजू म्हजो मजदार तूं बाळूक जेजू हर घडी राखली म्हाका बाळकाची जू म्हजी दुखास पुसली तुवें बाळकाची जू मुखार पुत्रा सुवें हांव क्वार मोरया आशिर्वादी आमकां बाळोक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बाळोक जेजूचे वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आमी एक महत्वाकांक्षी अपूर्वचे योजन मांडून हाडला. ते जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचे योजन आनी ह्या योजना मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार
एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळे घर बांधून दिवचे योजन आम्ही आसा केला। हे योजन बाळूक जेजूच्या पुणशेताचे म्हणताना बाळूक जेजूच्या भक्तिकाचे तशेंच जेजूचे ल्हानफूल सांत तेरेज हिका सांतीन म्हणपासारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशिप दिवचे प्रोग्राम आसा केला। एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात। हे बाळका जेजूच्या भक्तिकाचे एक योजन असता तुम्ही जर मोठो आधार दिलो खंडी जावन ही दोन्ही योजना आमकां या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता। एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशिप दिवं येता, दोगांक तेगांक चौगांक अशें आमी सांगाता हात मेळयलो जाल्यार हे योजन जारीक हाडूंक साध्य आसा। तशेंच गरबांच्या ह्या योजनाक जर एकलो आपूण वणटीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनेलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हे एक योजन अपुरबायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचे। तर तुम्ही गळाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळूक जेजूचें पुणशेत कर्णदिते आसा। तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले हांव देव बरें करूं।